म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हांगसर सुरू करुया, कित्याक हीच उतरां सायबाच्या जिविताचेर थापलेली. कोणें जेजूनच इनासा वरवीं जेजूची उतरां न्ही ती ताणें वापरली, म्हणून ती जेजूनच ताचे सगळें वापरली. आख्खो संवसार जोडीत तो ते भशेन सगळो संवसार जोडूंक सोदतालो, पूण कशे भशेन आपणाची वस्तुंगी करीत तर तो इबाडतलो. आख्खो संवसार जोडलेलो आसा ताणें, पूण कसो? जेजू वरवीं. आनी ताका लागून आयज पर्यंत आमी पळय सगळीं जाणां हांगसर येता. तर हातूंत हें पळोवंक जाय आमी. सगळ्या वाचपांनी देवान आमकां हें सांगलां, जिवीत कोण? जेजूच. आमी ताका निवडूंक जाता, पूण आमी कितें करता? आमकां जिवीत आमचे वस्तुंगीत जिवंक सोदता, तें आमी वगडायतले. पूण आमचें तर ताका एकवटून जिवीत म्हणजे आमी मरता, आमी नपयत जाता, ताका पयलो स्थान दिता, ताचे बरोबर सगळो करता आमी वावर, तेन्ना की आमकां सगळें मेळटलें. ताणें सांगलां न्ही आमकां, जिवीत मरण आमच्या ताचान आसा, आमी तें निवडूंक जाय. पूण हें निवडपाचें काम देवूच आमचें सगळें करता, त्यो आमकां करपाक दिता, तें आमकां समजायता, आमच्या अणभवांतल्यान आमकां कळोंक लागता. आनी मागीर आमी म्हणटा ना हें नाका, हें केल्यार बरें. आरे पूण तुवें तें कित्याक कोत्ताय? तातूंत खूब कश्ट दोग आसा, तातूंत मोग आसा. पळयात, तुमी सगळीं जाणां तुमच्या घराब्यांत खूब मोग कोत्तात, पूण हो मोग खंयचोतान उपजवता? तुमचेसून. तेन्ना तुमी मागीर रागार जातात. हांव इतलें कोत्ता, हांव तितलें कोत्ता आनी तिका सांगता, हें रागान कोत्ता आमी. आमी जेजू सगळें करीत तर आमी सोंसणीकायेन, करुणायेन, समजिकायेन हें करूंक लागतलें. ही गोठाय आमची न्हय, ही ताची गोठाय. आनी असलो मोग आमी देवाचो दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज एक जेजूट पाद्रीचें फेस्त आसा, क्लॉड ला कोलंबियर म्हणून. तो 17व्या शेंकड्यांतलो फ्रांसाचो भुरगोच आसतना ताचें म्हणून हितून जिवीत उदीक आनी उदीक जेजू सगळें ताणें सारलें. पूण ताका जेजून आपल्या पवित्र काळजाची भोक्ती करूंक आपयलो. ताका आपयलो, पूण आनी एकली माद्रू आसलेली गोंयांतान, सादी, पूण तिच्याय जिवितान तशेंच तिका जेजून सांगलें, म्हज्या पवित्र काळजाची भोक्ती कर म्हणून. आनी तिकाय खूब त्रास दिवंक लागली, ती समजना जाली सिस्टर इवा. मागीर अशें देवान केलें की ताका ती चेशीन धाडलो तिचो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर जावपाक. ताणें तें सगळें समजून घेतलें आनी तिका खूब तेंको दिलो. मागीर ताची बदली इंग्लंडाक जाली. तो राणयेक म्हणून हितून स्पिरिच्युअल डिरेक्शन दितालो, आत्मीक समजुणी कशे भशेन जिवंक जाय पळय ती. पूण थिंचो ताचेर घाराणें घातलें आनी तो सगळ्या जाणांक, कॅथलिकांक, प्रोटेस्टंटां आनी राजाचे विरुद्ध तो उलयता म्हणून. आनी तो सगळ्या जाणांक ते भशेन गोळा कोत्तात, तांकां भायर रावंक. आनी ताका मागीर बोडखणींत घातलो बाबड्याक. आनी थिंचो तो बोडखणींत मेलो, कित्याक थिंचो ते सितवासान तितलें बरें नासलेलें. आनी ताका लागून तो 40 वर्सांचोच आसलेलो मेला तेन्ना. पाप साहेबान मागीर ताका सांत केलो. पूण पळयात ताणें कितें केलें? ताणें आपणें कांय वायट करूंक ना, सगळें जेजूक जाय पळय तशें केलें आनी ताका लागून ताका मारून उडयलो. हे भाशेन अशें आमच्या जिवितान घडत. पूण आमी भिवंक फावना, कित्याक जेन्ना आमी जेजू सगळें जियेता तेन्ना ताचो आनंद, ताची शांती आमचे सगळें आसतली. हें सगळें भायल्यान सगळें घडटा खरें, पूण आमी भितरल्यान शांतीन जियेतले. असलें जिवीत आमी जिवंक आयज तो आमकां आपयता. हें आमकां खूब फाटीं समजोवचें ना, पूण केन्ना समजोंक लागता? जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावंक लागता
तेन्ना समजा. दुसरें म्हणजे सगळो कोत आमी ताच्या आजेरपणांत रावंक जाय. आमी सकाळी रावता पूण हांगसुतान गेलीं की ना मागीर विसरता मागीर आमचें जिवीत जियेता मागीर परतून येता आमी. ना तशें न्ही. हांगसुतान ते भशेन जियेत वचोंक जाय आमी आख्खो दिसभर. ही कृपा आमकां मेळ्ळेली आसा. फकत ती ऑन करूंक आमी शिकोंक जाय. एक पाटी ऑन जालें की ना मागीर आमी जाणो. म्हज्या भयणीन भावनो, आमी कशे भशेन म्हणून ताका एकवटून रावंक जाय, कशे भशेन म्हणून आमी सदांच जागृत जावंक जाय. सुस्कारांतल्यान. सुस्कार आमकां सदांच आजीर दवरता. आमी तर सुस्काराक आजीर जायत. तुमी पळयतल्यात तुमचें सगळें जिवीत सगळेंच तातूंतल्यान बदलून येतलें. कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा तें जिवीत. जेजू सगळें आमी सगळें पळोवंक लागतले. ते भाशेन जिवच्याक आमकां आतां कृपा मेळून आमी घेवया. आमच्या हात अशें उंठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, पांयांची बोट आसा तिचो तान तकले मेरेन भरोन येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें तो जाणो. ताचें सगळें आसा तें. ताचें सगळें आमी दवरया. जाणो नको पूण ह्या भावार्थान सुस्कार सोडटना ताचेर सगळें दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच. कित्याक तो रोखडोच आमकां मागता तितलें दिता. तें मेळ्ळें म्हणून आमी दुसऱ्या सुस्कारान ताच्या एकपणांत आमी एकवटून रावया. आनी हे परी तो आमचें सगळें वाडत वेतलो. आमी उणें जायत वेतल्या. जशे भाशेन जो हांव बावतिस्ता म्हणटालो, हांव न्हय तो वाडत वचोंक जाय. आनी हे परी तो आमचें सगळें वावुरता, सगळें बरेंपण कोत्ता. ताका लागून ताका आमी सहकार करीत रावया.